आरजी पक्षान फाटले कांय दीस जाले जे वाद आसा ते सोशल मिडियाचेर उक्ताडार आयिल्ले. पक्ष डिसॉल्व जाता म्हण बातमी पसरिल्ली. मात ही अफवाक अजय खोलकार, मनोज परब आनी विश्वेश नायक हांणी पूर्णविराम दिलो. पक्ष डिसॉल्व जावचो ना म्हण पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केला. कांय जाणांनी हे बनावट कथन केला म्हण अजय खोलकार उलयला. जाल्यार मनोज परब म्हणटा पक्ष सगळ्यांत श्रेष्ठ. पक्षा वयर कोणूच ना. तशेंच विश्वेशान आरजी पक्ष डिसॉल्व करपाक तयार केल्लो ना म्हण स्पश्ट केलें. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पार्टी कशें डिसॉल्व करू शकता अशे सुप्रीम कोर्टाचे कितले डिसिजन्स आसा की पार्टी वॉलंटरी तुका डिसॉल्व करूंक शकना. पार्टी जेन्ना थोडे नॉन कम्प्लायन्स करता, अकाउंट्स फायल करिना, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिना, तेन्ना ते रिकॉग्निशन आहा ते डिरजिस्टर्ड जाता. जशें की तुम्ही पळयला की 4 गोंयच्यो रिजनल पार्टी आहा ते डिरजिस्टर्ड जाल्ले आहा. आतां जर आमी जर सारखे आपले काम करूंक नासले, आमी जर बंद करूंक सोदताले, आमी जर कॉम्प्लायन्स करूंक नासले जाल्यार आमी केन्नाच डिरजिस्टर्ड जातले आसले. वयल्यान आमकां 2024 रिकॉग्निशन मेळ्ळा. आमचे फुटबॉल सिंबल आहा ते रिजर्व जाल्ले आसा. खंयचेच गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक फुटबॉल सिंबल मेळपाक शकना. सो ही पार्टी बंद जावपाक पॉसिबल ना आनी ती जावची ना हे आमी ठामपणान सांगता. माझ्याकडे डिप्लोमॅसी ना, माझ्याकडे नाका ते बरेपणा करपाची म्हाका संवय ना आनी हांव ती करिना. आयज जे हे कारस्थान चल्लां, हे कारस्थान मोडून काडपाक लागून आमकां थोडो टायम लागलो, भितर पावपाक लागून थोडो टायम लागलेलो. तेका लागून आमी तुमकां कसले रिप्लाय दिवंक नासले. पूण एक तुमकां सांगता, ही पार्टी बंद पडपाक येवंक ना. ही पार्टी अशीच चालू उरतली. पूण जे कोणे हे कारस्थान केला आनी हे करता तेंचेर एक्शन 100% जातली. तो मागीर कोणूय आसूं. हांव रिपीट करता, तो मागीर कोणूय आसूं. पार्टी इज सुप्रीम. पार्टीच्या वयर आमकां कोणूच लागना. मिनटां कॉल सेंटर कशें फोन करता आनी सगळ्यांक फोन घेवपाक पॉसिबल ना. कित्याक ही पार्टी एक काळजांतल्यान म्हणल्यार काळजांतल्यान जाल्ली एक पार्टी. ही बेश्टीच पॉलिटिकल पार्टी न्ही. हांव पयलींच्यान हेजे पळयता. कित्याक आयज जो मनीस म्हाज्या सायडीक बसला मनोज परब, ते मनशान आयज एकूय एस्टाब्लिश लिडर घेयनासतना, म्हणल्यार तो कोण ASI नाशिल्लो, PSI नाशिल्लो, जावं IPS आशिल्ले, अशें कोण तरी व्हडलो एडवोकेट नाशिल्लो, अशें लिडर घेयनासतना आयज 100 ऑफ लिडर तयार केला. आनी विरेशूय तेजोच एक हे म्हणटा तसो आमी तेजोच एक भाग. पूण आयज हो विरेश आमकां आयकना, जावं आमचे कडेन आयज तेका एक टायम ना म्हूण सांगता आपल्याक. जेन्ना आमचे फाटल्यान जे CEC मेंबर जाले तेंच्यांनी खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमच्या माध्यमाच्यानूय खूब अटेम्प्ट केल्ले, तुमचे थोडे एडिटर आसा, हे आसा, तेंकां पर्सनली मेसेज धाडली विरेशाक मेळपाक लाय म्हणून. पूण तो थंय रेडी ना. आनी हेंच्यांनी जेन्ना मेसेज केल्ले तेन्ना ताणें क्लियरली सांगलें की आपल्याक टायम ना म्हणून हे पळोवपाक. जेन्ना एक घर फुट्टा, एक घर मोडटा, इतके जे सॅक्रिफायसान जे तयार केले ते घर जेन्ना मोडटा तेन्ना तुका टायम ना म्हणल्यार तुजी मेंटलिटी खंय आसा ती खबर ना. आनी ही पार्टी प्रत्येकाक सांगपाक एक नॅरेटिव्ह तेंच्यांनी सेट केल्लो, स्टार्टिंगच्यान सेट केल्लो की पार्टी बंद उडयता म्हणून. सगळ्यांनी क्लियर केला तेजेर पार्टी बंद उडोवपाक लागून तयार केल्ली ना. हे पार्टीन जे कितें पयलींच्यान पळयना तेंका खबर आसा ही पार्टी कशी तयार जाल्या. ही पार्टी अशी बंद जावची ना. ही पार्टी एक काळजांतले गोंयकारांची आपली पार्टी म्हणून खंय प्राऊडली सांगता गोंयकार. ही पार्टी अशी बंद करपाक न्ही. तुम्ही कितें नॅरेटिव्ह सेट करा. आमी आयज समर्थ आसा हांगा जितके बसले ते आमकां पयलींच्यान संवय आसा. आमी